कवटाळे रेल्वे क्रॉसिंगाच्या फ्लायओव्हरच्या कामाक लागून आयज सावन रस्तो बंद ते फाटभुंयेचेर बाणस्तारी ते ओल्ड गोवा हायवेचेर ट्रॅफिक जाम। सध्या मी असा खोल्ले बाणस्तारी रोडाचेर आणि काल जेन्ना 2 दीस पयलीं जो गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंग आहा तो बंद आसतलो म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केला जीएसआरटीन, ताच्या उपरांत सगळ्या लोकांक सांगलेले की तुम्ही गवंडाळे रस्तो एवॉयड करचो। ताका लागून आयज सकाळी सोमार दीस कामा खातीर खोल्ली बाणस्तारी रोड फूल ट्रॅफिक जाम जालो आसा। कारण वाळपय सांखळे जावं मार्सेलचे लोक मागीर फोंडाचे लोक सगळे लोक हे रस्त्यार आयल्या कारणान हो रस्तो आतां फूल ट्रॅफिक जाम जालो आसा। ताका लागून लोक प्रत्येक जे लोक टायमार कामार पावपाक जाय तांकां लेट जाल्लो आसा। म्हाका दिसता अर्दे वर तर हांगा वेटिंगार रावचें पडटा, इतली हांगा ट्रॅफिक जाम जाल्ली आसा। सो अशा तरेची सद्या स्थिती जाल्ली आसा। ताका लागून गवंडाळे रेल्वे क्रॉसिंग जाल्ल्या कारणान ही सद्या स्थिती जाल्ली आसा एकंदरीत आमकां पळोवपाक मेळटा। आनी हांगासर लोकांची मागणी आहा की पुलीस मातशी जास्त घालचे, कारण पुलीस आसल्यार मातशें क्रॉसिंग आहा थंय तितली ट्रॅफिक मातशें कंट्रोलान हाडपाक शकता। ताका लागून बेगींतल्या बेगीन ट्रॅफिक पुलीस हांगा डिप्लॉय करचे अशी लोकांची मागणी आहा। मजगती आमदार राजेश फळदेसाय म्हणटा सकाळ सांज रेल्वे क्रॉसिंग रस्तो उक्तो करता। आत्ता हांव सायडीर गेल्लो त्या सायडीर वचून पळयलें। सो आमी आतां परत तेंचे कडेन हांव उलयलो, जे कॉन्ट्रॅक्टर बी आहा पळय तेंचे कडेन। आमी सकाळी 10 पर्यंत रोड ओपन दवरतले आनी त्याच बरोबर म्हणजे पीक टायमाक फाल्यांच्यान आनी आयच्यान लागू जातले, पूण सांजचे परत 5 आमी रोड ओपन करतले। ओके, 5 ते कितल्या 10 ते 5 पर्यंत आमचो रोड बंद आसतलो। ओके, आनी सुरळीत मातशें जावपाक जाय म्हणून आमी तेजेर पर्याय काडला। आणि सांजचो कितले 5 ते कितल्या पर्यंत? म्हणजे सकाळी 10 ते 5 पर्यंत बंद आसतलो। ओके, म्हणजे 5 ते मागीर कंटिन्यू परत सकाळी पर्यंत। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडेंट।